नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो। 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी। शुभेच्छुक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी। Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टर लैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अशें म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उजळत आसता। हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवी कडेन मागता। नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव देवी महादुर्गा वेगवेगळे रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते। ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो। An institute, a name that hotel industry trusts. Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आज नवरात्रीचो 4थो दीस। आज आमी वतात श्री देवी लयराईचे दर्शनाक। शिरगांव हांगासर श्री देवी लयराईचे थळ। ह्या थळा कडेन वचपाक पणजे साकून सुमार 1 वर लागता। परवरी, म्हापसा, अस्नोडा आनी अस्नोडचे बस स्टँडा वयल्यान उजवी कडल्यान आमी वळली की गांव लागता। वाटेर श्री देवीचे आदिस्थान मेळटा। थंयच देवीची तळी आनी व्हड ज्या जाग्याचेर देवीचो ओमखण पेटयतात। ह्या सुंदर शांत निसर्गमय गांवांतल्यान पावली आमी देवीच्या देवळा कडेन। नमस्कार। नवरात्र उत्सवाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन देवी महात्मय तुमकां सगळ्यांक येवकार। अशें म्हणटात की देवीची शक्ती आणि भक्ती जर मनान आसत जाल्यार देवीची प्रचिती आणि तिचे वास्तव्य सगळेच कडेन अनुभवपाक मेळटा। पण कांय थळां अशीं आसता त्या जाग्यांचेर ही अनुभूती आनिकूच वाडटा, ती म्हणल्यार देवीची धर्मीक स्थळां आणि तिची देवळां। आज आमी आयला दर्शन घेवपाक शिरगांव हांगासरल्या देवी लयराईचे। अशें म्हणटात की नवरात्रीच्या वेळाचेर देवीचे दर्शन घेवप खूब शुभ आसता। तर चला तर देवी कडेन नतमस्तक जावन आमची सगळी मागणी तिच्या मुखार दवरुया। देवी लयराईचे दर्शन घेऊया। देवी लयराईचे हे देऊळ कितल्याशाच वर्सांपासून हांगासर स्थापित आसा। देवीच्या ह्या देवळाची सोबितकाय आनी ताजे वास्तुशिल्पशास्त्र पळयात कशें सुंदर आनी भव्य आसा। सुंदर वयर कळश आनी ताच्या भोंवतणी सुंदर हो निसर्ग।
देवळाच्या भायर देवी खातीर देवीची ओटी भरपाची फुलां आनी हेर सामान मेळटा. मुखार एक दीपस्तंभ, एक व्हडलो असो सभामंडप. उत्सवाच्या वेळार हांगा ही फेरी भरिल्ली दिसता. पिंजर, खेळणी, देवाच्या पुजेचें साहित्य, चणे, खाजे अशे खुबश्यो वस्तू हांगासर पळोवपाक मेळटा. देवीच्या दर्शनाक गाभाऱ्यांत वचपाक सोपानांचेर चडून वचचें पडटा. अशें दिसता की त्या परमशक्ती कडेन नतमस्तक जावपाक ही सोपानां म्हळ्यार मनशाच्या जिवितांत येवपी वेगवेगळे टप्पे आनी हेच टप्पे जेन्ना मनीस अध्यात्मय आनी भक्तीच्या संगम करून ओलांडटा तेन्ना मोक्ष आनी शक्तीचें दर्शन जाता. देवी हेर वेळार कलश रुपान स्थापीत जाल्ली आमकां दिसता, पूण नवरात्रीच्या वेळार देवीची ही सोबीत शृंगार केल्ली देवीचें रूप आनी मूर्त अनुभवपाक मेळटा. चांदीच्या मकरांत देवी विराजमान आसा आनी तिच्या ह्या देवी दर्शनाक भक्तांची गर्दी भरता. देवीच्या गाभारांत हो सभामंडप सुंदर नक्षी काम केल्ल्या खांब्यांचेर उबो आसा. आमी लयराई शिरगांव ह्या देवस्थानान उबे आसा आनी आतां वर्तमान काळा प्रमाणे नवरात्रांतलो उत्सव हो चालू आसा. लयराई माता म्हणजे कितें हें सगळ्या लोकांक खबर आसा, तरी आसतना शक्ती अनादी अससी जशी वैष्णवी तूं, ब्राह्मी तशीच बरवी इंद्र ही शांभवी तूं. म्हणजे ब्रह्मशक्ती, शिवशक्ती आनी विष्णुशक्ती ह्यो तिनूय शक्ती मुळा पासूनच लयराई माते कडेन एक आसा, म्हणून ती शक्ती अनादी अशी ती लयराई आसा. आतां नवरात्रांतलो उत्सव आमी हांगा आतां हो नवरात्रांतलो उत्सव जो आसा तो हांगा मातसो बाकी कडेन जे गोव्यान नवरात्रांतलो उत्सवाची पद्दत आसा ताच्या पेक्षा हांगा मातशी वेगळी आसा. वेगळी म्हणजे अशी की घटस्थापने दिसा आतां जी तुमकां समोर मुर्ती दिसता ताची घटस्थापने दिसा आमी दनपारां 12 घट पुजेक लायला आनी त्या प्रमाण दसऱ्या दिसा दनपारां नैवेद्य काडल्या नंतर तो घट उत्थापन करतले, म्हणजे ताजे घट उतरतले. परंतु जो 9 दीस आसा ते 9 दीस हांगा ही कायम थंयच आसता, एकाच ठिकाणी, परत बदलपाची बी ना. माळो बिळो ज्यो सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो ह्या मुर्तीचेर आसता आनी फाटल्यान आमचो जो कलश आसा त्या कलशाचेर म्हणजे घट आनीक वेगळो स्थापन करपाची गरज ना. त्या घटाचेर रोज माळो आसता. सकाळ पासून षोडशोपचार पुजा, दनपारच्यो आरती, नैवेद्य हे धार्मीक कार्य सगळीं चालू आसता. परंतु जे तुजे मखर आसा न्ही हे गर्भकुडीन आसा हांगा आनी आमी थंयच ते आरती जेन्ना करतात तेन्ना थंयच ते मखर हालयतात. ही मातशी खूब पद्दत वेगळी. बाकी कडेन कशें आसा चौखार मखर आसता आनी उत्सवा पुरतेंच तें आसता. उत्सव जाल्या नंतर मुर्ती काडटात. पण ही हांगा तशें ना. ही आतां जी घटस्थापने दिसा आमी सकाळी प्रतिपदे दिसा दवरली ती सामकी दसऱ्या दिसा महानैवेद्य दाखोवन मागीर काडटले.
म्हणजे सगळे हे आसपाचें कारण म्हणजे आसा की हे जे आमचो नवरात्रोत्सव उत्सव आसा हो कदाचित फार जुनो आसतलो तो फार जुनो आसल्या कारणान सगळे शिरगांवचे सवळे वळे हे मातशे पयलीं पासूनच सगळे कडक म्हणटकच लोकांचो आनी थंय अविर्भाव नाका म्हणटकच ते सगळे गर्भकुडीन आसा आनी ती जी कितें पद्दत आसा जी कितें परंपरा आसा नवरात्रांतली ती आमी आज पासून सगळी राखून आसा आनी त्या प्रमाणे देवीच्या कृपेन सगळे भक्तगण येतात. तुमी आतां पळयल्लेच आसा लोकांच्यो सगळ्यो कामना पूर्ण जातात आनी जे आचार प्रथमो धर्मस्य प्रभुरचित आहा हे जे सांगलें आसा म्हणजे आचार विचार जे आसा तातूंत आमी कांय एक फरक करूना आसा तशें पयलीं पासून सर्वसाधारण आमच्यो हांगा 8 पिढयो जाल्या आनी 8वी पिढयांतले जे कितें परंपरा चालू आसा तातूंत कांयच बदल ना सगळें तशेंच आसा वेवस्थीत. देवळाचो दर एक भाग देवीच्या कितल्याशाच चमत्कारांची साक्ष दिता. कोण तिका आई म्हणून उलो करता तर कोण सायबिणी पाव अशें म्हणटा. पूण श्रद्धा विश्वास सगळ्यांचो एकूच. नमस्कार, हांव विठू शाबाजी गांवकर. हांव ग्रामस्थ शिरगांव. ल्हानपणा पासून पळोवन येयल्ले आसा. खुबशे लोक चार वाटेंचे जवळ जवळ अख्ख्या गोंयचे तशेंच कोंकण पट्टीचे सुद्दां लोक हांगा नवरात्रांनी देवीचें दर्शन घेवपाक येता. आनी दुसरें म्हणजे ही देवीची उत्सव मुर्ती पळय आसा ती आमी नवरात्रांनी भायर काडटा. हरशी ती भटागेर आसता तेन्ना लोक कितें करता तांकां प्रचिती आसता जाता की हांगा येतकूच देवाक पांयां पडले की ते आपले तांकां दिसता की आपलें काम जाता आनी देवी पावताय बी तशी. आनी हे आमचो उत्सव पळय आसा नवरात्राचो 9 दीस चलता आनी मागीर दसरो. देवीचे वेगवेगळे रूप आमकां हांगासर अणभवपाक मेळटा. ह्या देवळाच्या समितीन ह्या देवळाचो खूब बऱ्या तरेन वेवस्थापन केलां. भक्तांची कसलीच गैरसोय जावची न्ही म्हण ते वावुरतात. नमस्कार, हांव गणेश चंद्रकांत गांवकर आनी म्हाजे सायडीन जे आसात ते जयंत गांवकर. हांव अध्यक्ष श्री लयराई देवस्थान शिरगांव, आमचो कमिटी मेंबर एटर्नी ऑफ श्री लयराई देवस्थान. सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या दर्शकांक नवरात्रीचे सगळे शुभेच्छा दिता पयलीं आनी सगळ्या भाविकांक आमच्या लयराई देवीच्या दर्शनाक येवपा खातीर त्याच प्रमाणे निमंत्रण दिता. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना सांगूनचें दिसता की जवळ जवळ 2 वर्साच्या कोविडाच्या कालावधी नंतर ह्या वर्साचे आमचे शिरगांवचेच न्ही तर पूर्ण देशाचे किंवा पूर्ण जगाचे हे देवस्थानाचे उत्सव म्हणा किंवा बाकीचे जे कार्य जे आसा ते सुरळीतपणे चालू जाल्लेले आसा. ताका लागून आमी पयलीं सगळे जाण भावीक म्हणा की देवाचे आभार मानया की आमकां हांगासर तांणी वेवस्थीतपणे सुखरूप थेयल्लेलें आसा म्हणून. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आतां कितें जाल्लेलें आसा की कोविडाचें सावट संपल्या नंतर ह्या वर्साच्यान आमचे जे सगळे देवस्थानाचे उत्सव जे आसात ते वेवस्थीतपणे सुरू जाल्लेले आसा. तेतून आमची एक मेन जात्रा आसता शिरगांवची, ती 5 दीस जात्रा चलता. तो एक मोठो उत्सव. देवीच्या श्री लयराई देवीच्या सगळ्या गोंयाच्या आणि गोंया भायल्या भाविकांनी आमच्या देवीचें दर्शन घेतलें आणि तो उत्सव साजरो केलो गेलो. त्याच्या नंतर जो उत्सव मोठ्यांतलो मोठो जो उत्सव येता आमचो तो नवरात्रीचो उत्सव. 9 दीस देवीची मुर्ती जी आसता ती मुर्ती मखरान सजोवन आमी आमच्या देवळान जी आसा ती ताची पुजा केली वता. पुजा आर्चा आणि बाकीचे सगळे जे कार्यक्रम ठरलेले आसात त्या प्रमाणे केले वतात. सकाळच्यान सांज पर्यंत रात पर्यंत जे कार्यक्रम असतात तेतून भजन कीर्तनाचे कार्यक्रम असतात. लाखोच्या संख्येनी भाविक जे असतात ते भाविक देवीच्या दर्शनाक येत असतात. 2 वर्साच्या कालावधीन जे भाविक येतात ते भाविक एक मनतृप्त जावन
देवाचें दर्शन घेवन वतात अशें आयच्या दिसा कालच्या दिसान आमकां दिसून येयलेलें आसा. खंय ना खंय तरी एक सावट आशिल्लें तें सगळ्याच्या मनांतल्यान दूर वचोन आतां एक मनतृप्त जावन सुशेगाद लोक देवाचें दर्शन घेतात आनी देवाचे आशिर्वाद घेवन घरा वतात अशें सगळी कडेन आतां एक वातावरण आमचें दिसून येयलेलें आसा. त्याच प्रमाणे जी बंधनां आशिल्ली मार्केटा खातीर आमची जी आसा जी फेरी बिरी भरलेली आसा हांगासर ती सगळ्या गोंयान जास्तीत जास्त फेरी नवरात्रांक म्हणजे जात्रेच्या नंतर जी दुसरी फेरी जी आसा व्हडली ती जात्रेच्या नंतर आमची फेरी हांगासर भरता. ती सुद्दां आतां ह्या वर्सा आमचे बऱ्या प्रमाणान भरलेली आसा. लोक भरपूर लोक त्या फेरी जी आसा तेचो आस्वाद घेतात. देवस्थान समितीन म्हणून हांव अध्यक्ष असल्या कारणान बाकीचे आमचे जी सगळे मेंबर्स आसात त्या सगळ्या मेंबरांनी आमी कमिटीन देवस्थानाच्या भाविकां खातीर जायो त्यो सुविधा दिवपाचे सगळे आमी प्रयत्न केलेले आसात. वेवस्थीतपणे तांकां ज्यो सुविधा जाय ताच्यो जी हें आसा सुविधा आसा त्यो पुरयलेल्यो आसा. सगळ्यांक सांगूनचें दिसता की तांच्यांनी बाकीच्या देवळान जशें वतात तशें आमच्या शिरगांवच्या देवळान सुद्दां येवन हांगासर आमच्या देवाचें दर्शन घेवपाचें. सगळें वेवस्थीत आसात, आतां कांय भिवपाची गरज ना आनी देवाचें दर्शन घेवन मनतृप्त करपाचें अशें सगळ्यांक विनंती करता. श्री देवी लयराई हिच्या कडेन सुद्दां तिच्या पांया कडेन कितलींशीं वर्सां हांव काम करतां. संस्थान कमिटी कडसून आयज आमचो शिरगांव गांव हो देवी लयराई भरपूर म्हणजे भायल्या देशान म्हण इंडियन म्हण सगळ्या देशीक मानलेले आसा. त्या पद्दती प्रमाणे आयज देवीचो सात्वीक मोठी किर्ती आसा आनी त्या पद्दती प्रमाणे कसले संकट भायले कितें कितें मोठे आसा ते आयज देवीचें दर्शन घेतल्यान किंवा एक ओटी भरली एक 5 नाल्लाची ओटी भरली आणखी त्याची देवीच्या दर्शना कडेन पांया कडेन कसले तरी कृत्य करून देवाचे समारंभ सांबाळून घेवन तें कसले संकट ना येता आयज सगळ्यांच्या भाविकाचे आरोग्य बाबतीत बरे भशेन मेळोवंक मेळटा. तशेंच गांवा मध्ये आमच्या कोंबडी मांस आमचे मांसाहारी किंवा ताती म्हण कोंबडी मांस रान डुकर म्हण कसलेच जनावर आमच्या प्राणी आमच्या हांगा गांवा मध्ये रावना आनी ही तिचो गांव म्हणजे ती हांगा लागीं रावपाकूच दिना. देवी शक्तीचो महात्मय आनी तिची प्रचिती आज गोंयांत आनी गोंया भायरूय दिसून येता. देवीचे भक्त दिसान दीस वाडत आसा. देवी लयराईची आख्यायिका आणि तिच्या साक्षात्कारांची कथा सगळ्यांकूच खबर आसा. देवी लयराई, केळबाई, महामाई, अजितिपा, मिराई, सितलाई, मोरजाई आणि तांचो भाव खेतोबा ही सगळीं भावंडां खंयच्यान आयलीं ही कोणाकूच खबर ना. पण तांची शक्ती आणि तांचे दिव्य रूप सगळ्यांनीच अनुभवले. अशें म्हणटात की जेन्ना व्हडल्या भयणीन केळबाईन आपल्या खेतोबाक भावाक सांगलें की रांदपा खातीर उजो हाड म्हणलो तेन्ना तो उजो हाडचोच हाडून भुरग्यां बरोबर खेळपाक लागलो. जेन्ना लयराई देवीन हें पळयलें तिणें रागान ताचेर खोट मारली आनी ताचें भेंड वांकडें जालें. तो रागान थंयच्यान गेलो तो वांयगडी हांगासर. अशें म्हणटात ह्याच पश्चातापान देवी लयराई उज्याचेर चलता. तशेंच देवी केळबाई होच पश्चाताप घेवन आपल्या तकलेचेर उजो घेता. अश्यो खुबश्यो आख्यायिका ह्या भावंडां कडेन जोडिल्ल्यो आसा. ह्यो सगळीं भावंडां आज गोंयभरान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत हांगासर स्थापीत जाल्लीं आसा आनी लोकांचें कल्याण करतात. अशें म्हणटात की देवी लयराई आपल्या भक्तांच्या उलोक वेळोवेळी पावता. म्हणूनच तिचें सामर्थ्य आनी तिची भक्ती दर एका भाविकांच्या मनांत आसा. तेंची भक्ती फक्त गोंयकारूच न्ही पण गोंयच्या भायरूय तिचे भक्त आसा. दर एका उत्सवाक
हे भक्त मोठ्या संख्येन हांगासर हजर रावतात. अश्यो खुबश्यो आख्यायिका आनी साक्षात्कारांची कथा आजूय खुबशे भावीक अणभवता. म्हजें नांव चंद्रावती हळदणकर. हांव रावता पैरान. हांव हांगासर 20 वर्सां जालीं हांगासर येता. 20 वर्सां पासून म्हाका ती देवी पावता थंय थंय हांव वयता. म्हाका उल्लो केल्ले फावटी म्हाजी भुरगीं बरीं जासूं म्हाजो घोव बरो नासूं हांव उल्लो केल्ले फावटी म्हाका पावता ती. आनी म्हाका इतलो तिचो अभिमान आहा. काल पासून म्हाजो घोव बरो ना आनी तिका हांवें सगळें सामान भरलेलें हांगा येवपाक तो बरो ना जालो. तिका उल्लो केलें हांवें उल्लो घरा कडसून की म्हाका तुज्या पांया कडेन म्हाका वर सांजपासून म्हूण. नंतर म्हाका तेका बरें दिसलें. बरें दिसल्या नंतर हांव भायर सरून येयलें. म्हाका इतलो अभिमान आहा. म्हाका वयता थंयसर पावता ती. म्हाज्या भुरग्यांकूय पावता म्हाकाय पावता. नवरात्रांनी 9 रत्नांचे म्हणजेच 9 शक्तींचे पूजन जाता. पयले दिसा शैलपुत्रीचे, दुसरे दिसा ब्रह्मचरणी, तिसरे दिसा चंद्रघंटा, चौथे दिसा कुष्मंडा अशा देवीच्या वेगवेगळ्या रूपांचे आनी शक्तींचे पूजन जाता. अशें म्हणटात देवी कुष्मंडा ही सृष्टीची पयली निर्मिती आनी तिच्याच जन्मा उपरांत तिने सगळ्याची निर्मिती केली. सूर्य, चंद्र, बाकी सगळी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती हांची निर्मिती कुष्मंडा देवीनच केल्या. म्हणूनच दर एका दिसा देवीच्या वेगवेगळ्या शक्तींचे आनी वेगवेगळ्या रूपांचे पूजन जाता. हो नवरात्रीचो उत्सव हो आमी शिरगांवकर साजरो करता. हो 26 तारखेक ज्या दिसा घटस्थापना जाता आणि तेन्ना पासून 9 दिवस हो उत्सव शिरगांव वासी साजरो करतात. ह्या दिसांनी प्रत्येक दिसा देवळान आपले सकाळ पासूनच पुजा अर्चा हे सगळे जावन रात्री कीर्तन रेग्युलर करतात. हे 9 दीस कीर्तन चालू असतात आणि तांकां साथ दिवपी हे व्याख्यात संगीतकार असतात. अशा तरेन हे आसा आणि हांगासले रहिवासी भुरगे लोक आसा पळय, यंगस्टर बी, ते गरबा म्हणू नाका अशा तरेन हे सेलेब्रेट करतात. आणि हो उत्सव भायर लोक भयंकर सांची हांगर गर्दी आसता. लोक लयराईच्या कृपेन लयराईक मनोवंक हांगर येतात. भायर गांवचे आमचे तालुक्या लेवलचे लोक, भायले लोक, आणि त्यामुळे हांगर व्हडलो उत्सव कसो हांगर जाता, गर्दी जाता. अशा तरेन हांगर 9 दिवस हे आनंदाचें वातावरण आसता शिरगांव वासियांक. नक्की कितें आसा, आमचे शिरगांवचो असो आमचो एक भावार्थ आसा की आमी कसले संकट आयलें की तिचें नांव घेता. आमची अशी भक्ती आसता शिरगांवकाराची किंवा अशे भक्तांची की देवी लयराईक जे आमचे कितें प्रॉब्लेम आहा, संकटां आसा किंवा कसलेंय आमकां अडचण आसा तेन्ना आमी देवी कडेन येता आणि आमचें तें निवारण जाता. ते आमी देवीची कृपात अशी म्हणटा आणि अशी अडचण अशें कांय येयना आमकां. ब्रह्मा, विष्णू, महेश हांच्या शक्तीन परिपूर्ण आशिल्ली आनी तांचे रूप आशिल्ले देवी लयराई कडेन नतमस्तक जावन हेच मागणी करूया की तिने सगळ्या भक्तांक शक्ती आनी सामर्थ्य दिवन त्यांचे सगळ्यो इच्छा पुराय करच्यो. या देवी सगळे भूतेषु शक्तिरूपिणी लयराई नमस्तसे 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 नमो नमः. नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर,
पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे तसेच मोरजाई देवस्थान समितीच्या वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd, a right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टर लैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अशें म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उधळत आसता। हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवी कडेन मागता। नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते। ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो। An institute, a name that hotel industry trusts. Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa.